टकराएगा हमसे जो टकराएगा अरे भाई बोले हमारे पाकिस्तान 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 ह्या नाशकाद्यांचा धिक्कार असो नाशकाद्यांचा धिक्कार असो जय श्रीराम जय जय श्रीराम बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की बोलो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय श्रीराम श्रीराम आज पुढे पुढे कोण उलटतात मध्ये आज गोवा हिंदू युवा शक्ती आणि गोयच्यो हिंदू ऑर्गनायझेशन सगळे मिळून आज ही निषेध सभा आज सुरुवात करता। आज निषेध सभेक सुरुवात करच्या पयली देव देश धर्मा खातीर हिंदू धर्मीय काम करता जगता त्या खातीर आयची सभा सुरुवात करच्या पयली हांव सगळ्यांकडे विनंती करता हनुमान चालिसाचे पठण जावन ही सभेची सुरुवात जातले। जय श्रीराम जय श्रीराम गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल चाहते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीन्ना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लाधि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बदन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई
सोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चिंतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेर हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, संतन की जय, गौ माता की जय, परशुराम भूमि की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पार्वती पते। महादेव। जय श्री राम। जय श्रीराम। आज आझाद मैदानात सगळे हिंदू प्रेमी माझे भाव भयणी ज्यो हिंदू धर्मीय म्हणून जमलेले आसा, त्यांचे सगळ्यांचे स्वागत करता। हांगा माझे पत्रकार बंधू उपस्थित आसा, त्यांचे सुद्धा स्वागत करता, त्यांना धन्यवाद म्हणटा। आज जी निषेध सभा हांगा आयोजित केल्ली आसा, गोंयच्यो सगळ्यो हिंदू समित्योच आसा, त्यांचे पदाधिकारी आणि सदस्य मिळून ह्या सभा घेतली जाता पळयता। सगळ्यांक खबर आसा काश्मीराक जे कितें घडलें, काश्मीराक जे जो टेररिस्ट अटॅक जाला, तो अटॅक एका मनशाचेर जावना, तर तो अटॅक हिंदू धर्माचेर जाल्लो आसा, तो हिंदू संस्कृतीचेर जाल्लो आसा। लक्षात घेया, बांगलादेशाक घडले, बांगलादेशाक सुद्धा टार्गेट केले, ते हिंदूंक टार्गेट केले, त्याच्या उपरांत वेस्ट बेंगॉलाक टार्गेट केले। आता जे टार्गेट झाले ते आमच्या काश्मीराक टार्गेट झाले। हे टार्गेट गोंयान येवपाक टाइम लागतो ना। आम्ही जर हिंदू भाव आमच्या भितरूच जाती वाडटले, एकामेकाक जाती वादान झगडटले आणि जर युनायट रावचे ना, तर हे काश्मीराक जे घडले ते गोंयान घडपाक टाइम लागतो ना। तेका लागून हांव सगळ्या हिंदू धर्मीयांक माझ्या बांधवांक विनंती करता, जात सोडा ती, जी कधीच जात नाही ती जात आहे। देवान जन्माक घालताना आमकां जातीन घालूंक ना, हिंदू धर्माच्या धर्माक घातलेले आसा। सनातन हिंदू धर्म हो धर्म कोणी तयार केल्लो ना, हो तर सनातन हिंदू धर्म आसा। ह्या धर्मान शांती शिकयल्ली आसा आणि वेळ पडल्यार शस्त्र घेवपाक सुद्धा आमकां शिकयल्लें आसा। आमच्या देव देवताच्या हातान शस्त्र आसा, तसोच आमकां आशीर्वाद सुद्धा दिल्लो आसा। शांतीदूत म्हणटात, भाईचारा म्हणटात आणि फाटल्यान आमचो सुळो भोगतात। जाल्यार आमकां आयज सगळ्यांक विनंती करता की ज्या काश्मीराक घडले ते हेजे फुडें आमी खंयच घडूंक दिवचे ना। अशें केन्ना जातले तेन्ना कलियुगान आमी सगळे एकठांय येतले। आमी पळयतात आमच्या मंदिरांतले पदाधिकारी महाजन आपल्या आपसात झगडटात, तर कित्याक झगडटात? मान सन्मानाक झगडटात। आमकां हिंदू धर्मियांक मान जाय, आमचो हिंदू धर्म टिकलो जाल्यारूच आमी टिकतले। जाल्यार सगळ्या हिंदू धर्मियांक मागता तेंचे कडेन मान तो कोणाक जाय? तर देवाक आमी मान दिवपाक जाय। इतर धर्मियांक पळया, तांकां सर्वात श्रेष्ठ कोण आसा? तर देव हो सगळ्यांत श्रेष्ठ आसा। जाल्यार आमकां हेच फुडें घेवन वचपाक जाय। आमकां मान सन्मान सोडून देवाक फुडें घेवन वचपाक जाय, देवाक व्हडलो करपाक जाय। जेन्ना देवाचेर आघात जाता
आमकां हिंदू धर्मियांक आपोवपाची गरज पडूंक जायना. तर देव खंय आसा तर सगळ्यांच्या हृदयान देव आसा. जाल्यार ह्या आमच्या हिंदू धर्मियांचो जेन्ना आघात जाता जाल्यार सगळ्या हिंदू धर्मियांक फुडें सरपाची गरज आसा. जे काश्मीराक जे घडले आमचे निर्दोष भाव तेंच्यो बळी गेल्यो, तांकां मारले गेले. 27 आमचे हिंदू भावांक थंय गोळी घालून मारले गेले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें ते मारतना कशें मारल्या. बाबा ते तूं हिंदू हे विचारले गेले तांकां आनी खंयच्या परिस्थितीन तांकां चॅक केले गेले की खरेंच हिंदू आहा काय ना ते. म्हणजे जगार कशें कितें चल्लां हिंदूंक टार्गेट केल्ले गेले आसा. ताका लागून सगळ्यांनी शादूर रावा. गोंयान परिस्थिती येवपाक टायम ना. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जे गोंयचे मार्केट जे आसा गोंयभर मार्केट कोणी कॅप्चर केल्ले आसा जाल्यार ते कोणी कॅप्चर केल्ले आसा कोणी केल्ले आसा. ते कॅप्चर करपाक फुडें कित्याक सरले तर ताका दोशी आमीच आसा. आमकां कळपाक जाय आमी तेंच्यांनी जशें नांव विचारून जात विचारून मारले तशें आमी आतां हेच्या फुडें खरेदी करतना नांव विचारून खरेदी करतले काय करचे ना. आमी जर विधर्मीचो कोणो मोडटले जाल्यार तेंचे आर्थीक बहिष्कार घालपाची गरज आसा. आमी हिंदू भाव पुरो ते हिंदू भाव तसो हातीन घेवया. आयज लव जियाद आनी लव जियाद थूक जियाद मूज जियाद चालूच आसा. आमच्या धाकट्या भुरग्यांक टार्गेट केल्ले आसा. ताका लागून सगळ्यांनी एकजुटीन हिंदू धर्म फुडें व्हरया आनी जे काश्मीराक जे बळी पडले गेले आमकां जे मारल्या तांकां 2 मिनटां स्तब्ध रावून तांकां श्रद्धांजली दिवया आनी फुडलो कार्यक्रम सुरवात करूया. 2 मिनटां सगळ्यांनी स्तब्ध रावचें आनी तांकां श्रद्धांजली दिवची. जय श्रीराम. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांती शांती शांती. आता आमच्या पुढे जयेश नाईक जयेश थळी आपले विचार मांडतले. आमचे ग्रामदेवता श्री महालक्ष्मी देवीचं चरणी वंदन करता आणि भारत मातेचं चरणी वंदन करता. आज आमकां हांगासर जमचें पडटा, निशेध करचो पडटा, श्रद्धांजली व्हांवची पडटा. आज सोशल मिडिया सगळे व्यक्ती प्रत्येकाच्या मनान एक रुदन आसा, एक तिडक आसा, एक चीड आसा. पण प्रश्न त्याचबरोबर आम्ही सगळेजण जे जे घटना घडता त्या सगळ्या गोष्टीचो निषेध करता. हे धर्मांध हल्ले चालू आसा, अत्याचार चालू आसा, मारले वता, ऑफिसर मारले वता, आमचे मिलिटरीतले ऑफिसर मारले वता, सैनीक मारले वता. हाजे प्रश्न फुडें होच निर्माण जाता की जी पळय आमची शिकवण जाल्या व्हडल्या व्हडल्या विचारवंतांनी सांगलेले आसा जी सभ्यता अतिसभ्य जाता, अतिसभ्य ती बर्बरता करपी लोकां कडल्यान नश्ट जाता. बर्बरपा करपी जे विचारांचे लोक असतात, क्रूर विचारांचे लोक असतात, जो कसलोच विचार करिनात, रानटी जनावरी लोक असतात, तांच्या कडल्यान अतिसभ्य लोक मारले वता. टू मच ऑफ गुड इज बॅड. सावरकरांनी आमकां सांगला आमी अतिसभ्य जाले म्हणूनच आमचो नाश जाता. आणि म्हणून जो कितें अहिंसेचो आमकां अर्दो पाठ पडयलो, अहिंसा परम धर्म, पूण धर्माच्या रक्षणा खातीर आमकां हिंसा आवश्यक आसा हे सांगले वचूंक ना. ते शिकूंक जाय, ते जाणूंक जाय आनी ते करपाची वेळ आमकां गरज आसा. आमी दसऱ्याक शस्त्र अस्त्रांचें पूजन करता. आमच्या देवदेवतांनी जी शस्त्रां धारण केली ती खेळणी म्हणून धारण करूंक ना. वेळ प्रसंगी प्रभू श्री रामचंद्रांनी आपल्या धनुष्य बाणाचो वापर केला. सगळे आपल्या जे जे कितें तांच्याकडे असले ते सगळ्यांचो त्यांनी त्याग केला. धन संपत्ती सगळे सोडला, पण धनुष्य बाण केन्नाच सोडूंक ना. आपल्या जिवनात लक्षात दवरा.
हाचे आम्ही स्मरण दवरूंक जाय. जर आम्ही प्रभू श्री रामचंद्र की जय म्हणटा जाल्यार आमी हे लक्षात दवरूंक जाय की प्रभू श्री रामचंद्रान आपल्या शस्त्रांचो त्याग करूंक ना. त्यामुळे शस्त्र त्याग करपाची कांयच गरज ना. प्रत्येक हिंदूंच्या घरांत शस्त्र अस्त्राचे पूजन दसऱ्याक जाता. ते शस्त्र खेळणे म्हणून वापरपाचे न्हय, वेळ प्रसंगी आपल्या रक्षणा खातीर स्वताच्या रक्षणा खातीर वापर करपाची आयज गरज आयिल्ली आसा आणि ते करपाक जाय. आमी शोले पिक्चर सगळ्यांनी पळयला, सगळे पिक्चर पळयता आमी. पिक्चरांनी आसा जे घडटा तातूंतल्यान आमकां अशें दिसता की कोण तरी जय वीरू आमच्या मदतीक येतलो. केन्नाच येवचो ना, कोण येवचो ना मदतीक. स्वताचे रक्षण स्वता करचें पडटलें आणि आमी सरकारा कडेन मागता की त्वरीत जाता जाल्यार अंदूच्या वर्सांत प्रत्येक स्कुलान सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग सुरू करा. आवश्यक आसा, हिंदुत्वादी संघटना आसा, कोण ट्रेनर जाय जाल्यार आमी पुरयता. सरकाराक निर्णय करपाक भंय दिसता. सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग प्रत्येकाक सुरू जावंक जाय आणि हे जर जायना जाल्यार अशेच तरेन अत्याचार जाता, बळी जातले. काश्मीरान वतना प्रत्येक टुरिस्टाक शस्त्र दिया, घेवन वचून शस्त्र भितर. समोर आयलो तो ठोकता, हाणें ठोकपाचो. तो जर ठोकता आमकां, आमी ताका ठोकतले. सोडचे ना, सोडचे ना ताका, इतलें लक्षात दवरूंक जाय. केन्नाच मनीस भिता. आमी कोणाकूय सांगता तुमच्या समोर कुत्रो आयलो, पयली विचार कित्याक हो येता की कुत्रो म्हाका चावतलो. कित्याक विचार हो येता, हांव कुत्र्याचेर फातर मारून तो भिवन वतलो असो विचार मनान, सकारात्मक लढायचो विचार आमच्या मनान कित्याक येना. शौर्य खंय गेले आमचे. आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जर आमी स्मरण करता जाल्यार हे लक्षात दवरूंक जाय आमी की अहिंसा हमारे मन की कस्तूरी है. अहिंसा हमारे मन की कस्तूरी है, लेकिन अगर दुष्ट न माने तो हिंसा जरूरी है. अगर दुष्ट न माने तो हिंसा जरूरी है. हे आमकां भगवान श्री कृष्णान सांगला. दुर्योधन जर आयकना नाश करचो पडटा. भीष्म सुद्धा आयकना, ताका सोपोवचो पडटा. द्रोणाचार्य आयकना, ताका सोपोवचो पडटा. हांगा विचार करपाची गरज ना. आणि दुसरी गोष्ट, भंय कसलो दिसता. आमी भिवपाक जाय कित्याक तो मनीस हांगा आमच्या जाग्यार येवन, आमच्या देशान येवन हे आतंकवादी जर आमच्या लोकांक मारपाक भिना जाल्यार हांकां मारपाक आमकां खंयचो भंय आसतलो. आणि आमी तांकां मारले जाल्यार खंयचो कायदो आमचेर कसले गुन्हे घालतलो. आमी आमच्या रक्षणा खातीर जर कांयच करूं शकना जाल्यार हे कायदे, हे संविधान ही फक्त आमचे कडेन कितें घातलेली आमीच. जसो एखादो कोळी आसता ती रचना करता आनी तातूंतच ते जाळ्यान अडकता, तशें आमी हे सगळे अडकले काय कितें. हे रक्षण संविधानाच्या विशयी सगळे जाण म्हणटात आणि दिल खुलास म्हणटात आणि याची चर्चाय जाता सोशल मिडियाचेर. सगळे जाण म्हणटात जंय जंय हिंदू बहुसंख्या आसा थंयच फक्त संविधान टिकला. जंय जंय हिंदू बहुसंख्या आसा थंयच फक्त संविधानाक मान आसा. आयज ह्याच देशाचे दोन तुकडे गेले, बांगलादेश गेलो, पाकिस्तान गेलो. खंय आसा ते संविधान? कोण मानता ते आमच्या संविधानाक? थंय वयल्यान इस्लामीक म्हणून जाहीर केले तांच्यांनी. काय हांगासर जंय बहुसंख्यांक जाले त्या त्या भागान हे घडटले आणि हे घडूंक जर जायना जाल्यार जो संदेश आमच्या सगळ्यांक दिला, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है. संघटनेन जाय, खंयच्याय संघटनेन जोडात, खंयच्याय संघटने बरोबर वतात. भेदभाव विसरून एक जायात म्हाज्या भावानो. वेळ आयला, घरा बसून रावपाचो वेळ ना. आमचे व्हडले व्हडले श्रीमंत लोक सगळे काश्मीरांनी असले, मोठे मोठी घरां असली, गाडी असलो, बंगलो असलो, सगळे असले. आयज सगळे सोडून पळून येवचे पडले. आपल्या देशान हांगासर बंगालातले लोक, वेस्ट बंगाल जे म्हणटा थंय सगळ्यांक सोडून येवन हांगासर आसीत रेफ्युजी म्हणून आमच्याच देशान रावतात. 1919 जे घडले 2025 घडटा. कोण कितें करूं शकता? मिलिटरी येतली म्हाजे खातीर, पुलीस येतले म्हाजे खातीर, कोण येवचो ना. आपूण आपले शेजारी पाजारी आपल्यो संघटना बांदा, आपले एकत्रीत जाया. एखादो मॉब आपल्यार चालून आयलो जाल्यार ताका कशें उत्तर दिवपाचें हे सगळ्यांनी शिकून घेवचें. इतलीच म्हाका सगळ्यांक कळकळीची विनंती करता. परत एकदा हांव ह्या घटनेचो तीव्र निशेध करता आणि सगळ्या भावां कडेन उलो मारता की जी जी मंदिरां आसात, देवळां आसात थंय वचात, देवळांतल्यान एकत्रीत जाया, संघटनेंतल्यान एकत्रीत जाया. शेवटी मंत्र वच आसतलो की आमी सगळे जाण एक है तो सेफ है. इतलेच हांव सांगून म्हज्या हांगा ह्या वाणीक विराम दिता. छत्रपती शिवाजी महाराज की